नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो. अल्पवयीन चलयेचेर बलात्काराचे केशीन आमदार बाबुशाक अटक. चली म्हणटा आवयन ताका बाबुशाक विकले. बाबुशान जबरदस्तीन केलो बलात्कार. बाबुश म्हणटा चली फटींग. आयएसएलाचे रेग्युलेटरी कमिशनान फरमायलो एफसी गोवाक 11 कोटींचो दंड. फुडल्या आयएसएलान 15 पॉइंट्स मायनस. साळगावकर आणि देप्याक बंदी. एनईटी असताना राज्य आपल्यो एंट्रन्स टेस्टी घेवंक शकता काय कितें? राज्यांचो सुप्रीम कोर्टाक प्रस्न. एनईटीचो जुलयान दुसरो चान्स दिवपाचेरूय कोर्टान विचारले केंद्राक. म्हापशा रस्त्याची दशा. नव्या हॉटमिक्स रस्त्यांची खणून वाट. सरकारी खात्यांचे कारभाराक ना ताळतंत्र. प्रुडंटाचे टीम युवापंथीन रस्त्याक ओपली आर्गा. स्पेशल भुरग्यांचे स्कूल परत ग्राउंड फ्लोरार हाडात. डिझेबिलिटी आयुक्ताचो आदेश पाळात. हायकोर्टाचो पीपल्स मॅनेजमेंटाक आदेश. स्कूल भायल्या भायर बंद करूंक शकना. टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांच्या प्रश्नाचेर उपाय काडूंक 15 दिसां भितर मीटिंग. मंत्री धवळीकाराचे टॅक्सीवाल्यांक उतर. मायकल म्हणटा डिजिटल मीटर, जीसीएस रेटीचे प्रश्न तडीक लायात. आणि सेकंड डिव्हिजन आय लीगान देंपोन गँगटॉक हिमालय क्लबाक हरयले. देंपोचे जाले 16 पॉइंट. पयली सुवात. अल्पवयीन चलयेचेर बलात्काराचे केशीन सांताक्रूजचो आमदार बाबुश मोन्सेराताक विमेन्स पुलिसांनी अटक केल्या. दनपारा तो क्रायम ब्रांचीचे स्वाधीन जाल्लो. पीडित चली म्हणटा तिचे आवयन ताका बाबुशाक 50 लाखांक विकिल्ले. बाबुशान कितें तरी पिवंक दिवन ताचेर जबरदस्तीन बलात्कार केलो. त्या चलयेकडेन एकल्या मतदारान आपली वळख करून दिल्ली. तितल्याचेर आपणे ताका हॉलमार्कान कामाक लायिल्ले. हे सगळे राजकीय कारस्थान म्हूण बाबुश भितर पडचे पयलीं मिडियाकडेन उलयलो. This complaint is totally false and bogus. First and foremost, this is just to frame nothing more than that. हांव फकत म्हणजे सावथर्न इंडिया केन्ना पळयता आनी ते कितें घालता ते म्हाका कांय खबर ना. I am not even got a copy of basically the complaint file. I told you that she was working. I was very clear on that. She was working in Hallmark. There's one of actually her parents are voters from my constituency, and there was one person, my strong supporter, who introduced and said that her parents basically wants she's basically just loitering around. So parents had just put her somewhere for work, and that's how I put her in Hallmark. That's it. This is something political motive going on, sir. It is definitely something to do with politics. I am very clean. That's the reason I said I am not here hiding from anyone, nor I have taken any anti-celebrity bail. I said I am here to surrender myself to the police. Let them interrogate me. Yesterday, on the basis of statement given by the victim, in the presence of the Child Welfare Committee and the police, an offence under various sections of IPC and Goa Children Act and the POSCO Act. Offence was registered in Panjim PS, which was later on transferred to Roman Police Station. The Goa Police immediately swung into action and started gathering evidence regarding the offence. On the basis of the investigation conducted so far, in collection of digital, forensic, circumstantial evidences, we have established a prima facie case against the accused, and the process of the arrest has already begun. And accused number 1
Tanashu Babush Mansarat, the Santa Cruz MLA, has been arrested, and second accused, the lady accused, the mother of the victim, has also been arrested under the various sections which I just mentioned, and the third accused, who is also a main co-conspirator and wanted in this particular offence, is absconding as of now, but we will soon be able to get him. So who's the third? बाबूश मनसेराताक बलात्काराच्या केशीत ब्रेस्तारा सांजे अटक झाली. पणजे विमन्स पोलिसांनी ताका अटक केल्या. बाबूश ब्रेस्तारा दनपाराक क्रायम ब्रांचीचे स्वाधीन जाल्लो. केशीचे चौकशेर विमन्स पोलिसांक क्रायम ब्रांच मदत करता. पीडित चलयेन दिल्ल्या जबानेच्या आधाराचेर पुलिसांनी बाबूशाच्या घरात वचून पंचनामो केलो. पुलिसांक समाधानकारक सायंटिफिक आणि डिजिटल एव्हिडन्स मेळ्ळ्यात. पीडित चलयेन बाबूशाच्या घराचे खोलायेन वर्णन केल्ले. चलयेन दिल्ली माहिती पंचनाम्याकडेन जुळटा. पुलिसांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण मार्च 2016 चलयेची आवय आणि तिच्या शेजाऱ्यान चलयेक सांजे 6 वरांचेर बाबूशागेर सोडिल्ली. त्या उपरांत बाबूशान तिका ड्रिंक्स आणि खावपाक दिले. ते खाल्ल्या उपरांत चली बेशुद्ध जाली. दुसऱ्या दिसा सकाळी 11 तिका जाग आयली. आंगार कपडे नाशिल्ले. खाटीर रगत पडिल्ले. खाटीचेर बाबूश उक्तो आशिल्लो. ही परिस्थिती पळोवन आवयन आपल्याक बाबूशाक विकले म्हूण तिका कळले. पीडित चली थंयच्यान भायर सरली. मात घरा आवय कडेन वचूंक ना. ती आपल्या चली इश्टा वांगडा रावपाक लागली. चली घरा येवपाक तयार ना म्हूण आवयन तिका बाबूशान 50 लाख दिल्ल्याचे सांगले. तरी चली येयना म्हूण पुलिशे कडेन गेली. निमणे आवय पुलिशे कडेन गेली. पीडित चलयेन पुलिसां मुखार घडणुकेविशीं कांयच सांगूंक ना. चलयेन अपना घरात पुराय घडणुकेची माहिती दिली. बाबूशा आड IPCचे कलम 376 आणि गोवा चिल्ड्रन्स एक्टा खाला गुन्यांव नोंद केल्यात. बाबूशाचेर बायलांचे तस्करीचो आरोप लागला. बाबूश म्हणटा हे ताचे आड षडयंत्र. ते नेपाळी चलयेक खंय ताणें त्याच्या हॉलमार्क स्टोरात कामाक दवरिल्ली. चलयेचे आवय बापूय ताका काम दी म्हूण आयिल्ले. ते चलयेन कावंटरावयले कॅश फारेले म्हूण ताका खंय स्टोरांतल्यान काडले. कागाळीत कांयच तथ्य ना. हे षडयंत्र म्हणून बाबूश उलयला. बायलांच्या एकवट संघटनेन बाबूशाची कादयेत चौकशी मागल्या. की बायल फुडें येना कितें रिपोर्ट करपाक आपल्याचेर अत्याचार जाले शिवाय. ही तिची इनेट मॉडेस्टी आनी हे तरी मायनर चली आनी आमचे गोंयांत कसल्यो गोश्टी जातात हे आमकां एक लज दिसपाचें कारण. म्हाका दिसता की हे सगळे आनी दुसरें म्हणजे रेप जाता तेन्ना त्या रुमान कोण आसना. म्हजें मत की जो मनीस नाशिल्लो थंय तो सर्टिफिकेट कसो दिसता तशें जावंकूच ना म्हणून. जावं ती पॉलिटिकल पार्टी ना इंडिविज्युअल ते कशें सर्टिफिकेट दितात. प्रायवेट लायफ ऑफ एन इंडिविज्युअल कोणूय म्हणपाक शकना ना अशें तो करचो ना म्हणून. बेडरुमान किंवा आपल्या रुमान किंवा आपल्या प्रायवेट लायफान कितें जाता आपूण जाणा. म्हणटरीच डिफेन्स ताचे कोणूय फुडें येवन घेवचें न्ही हें म्हाजें मत. ते कायद्या कडेन सोडचें. हांवें काय केस हांव पेपरांतल्यानूच वाचता. आनी इट इज अनफॉर्च्युनेट यंग मायनर गर्ल इज इनवॉल्वड. डेफिनेटली whoever is guilty or innocent will be proved in the court of law. Law will take its own course. आणि आमकां पयलीं तेणें म्हणजे सांगलें तेणें आपूण सरेंडर जाता म्हणून. आनी तो तेजी ती म्हणजे ती बॉडी लँग्वेज जी सांगताली पळय तो फूल कॉन्फिडन्स जातलो. जो मनीस 7 समज आफयलो इतको कॉन्फिडन्सान 3 वता तेन्ना हें दिसता अशें सगळेच जाण म्हणटा की हें फ्रेम ताका फ्रेम केल्लो आसा. डीड यू हॅव एनी चॉयस हांव सगळ्या लोकांक विचारता. आज सेक्शन्सूच ती तशी आसा. ताका बेल मेळटाली तो तोंड घेवन सांगता लज नाशिल्लो की आय हॅव नॉट एप्लायड फॉर एंटिसिपेटरी बेल म्हणून. ताका खबर ना हाका बेल ना म्हणून. हिस्ट्री ऑफ द मॅन तुमकां खबर आहा कितें. आय डोंट हॅव टू टॉक अबाउट इट. एक परत आतां हे येदें व्हडलें प्रकरण जावन इट इज अप टू द पीपल वेदर दे वूड वॉन्ट टू इलेक्ट सच अ पर्सन अगेन. नाव इट इज अप टू दॅट. इफ दे इलेक्ट हिम अगेन देन आय हॅव नो वर्ड्स टू स्पीक. ह्या प्रकरणांतल्यान बाबूशाक जेनिफराक ताळगांवां खूब सिंपती मेळटली अशें दिसता. हय मेळटली. ज्या दिसा बाबूश निर्दोश म्हणून सुटून येतलो, ज्या दिसा सगळ्या लोकांक कळटलें की हें प्रकरण मुद्दम तयार केल्लें प्रकरण हें ज्या दिसा कळटलें त्या दिसा वा ताजे मार्जिनाचेर उलयता पळय ही मार्जीन ताकाच मागीर कळटली की मार्जीन कितके पटीन वाडटली ती बाबूशाची. यू आर सेइंग दिस थिंग अल्टिमेटली विल रिजल्ट इन सिम्पथी फॉर बाबूश. आनी हें कोणें केला प्रकरण तेजे बुमरँग जातलें. बाबूशाक अटक करून पुलीस ताका मेडिकलाक घेवन गेले. आमदार आरोपी आशिल्ली हाय प्रोफायल बलात्कार केस पुलीस कशी हाताळटात ते पळोवचे पडटले.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. FC गोवाक ISLान मोठो दंड घाला. पोरू चेन्नईन FC आड गोंयांत जाल्ले ISL फायनली उपरांत जाल्ल्या काचकिसावांक लागून ISL रेग्युलेटरी कमिशनान गोंयचे टीमीक जबाबदार धरल्या. FC गोवाक मोठी फायन घाल्या. अधिकृत वेबसायटीचेर मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण FC गोवाक 11 कोटींची पेनल्टी, 15 पॉयंट फुडल्या ISLान मायनस, जाल्यार को ओनर दत्तराज साळगांवकर आनी श्रीनिवास देप्याक दरेकी 3 आनी 2 वर्सांची बंदी घाल्या. पोरूंच्या ISL फायनली उपरांत असो हो सगळो विचित्र बोवाळ फातोड्डेच्या नेहरू स्टेडियमार जालो. हाका चेन्नईचो इलानो जबाबदार म्हणपाची भुमिका FC गोवान घेतिल्ली. पूण ISLाचे रेग्युलेटरी कमिशनान आपल्या निर्णयांत FC गोवाकूच जबाबदार धरल्यात. ISLाचे ऑफिशियल वेबसायटीर दिल्ले प्रमाण रेग्युलेटरी कमिशनाचो हो निर्णय. मिस्टर दत्तराज साळगांवकर shall be banned from associating with any activity pertaining to ISL matches, including entering the stadium for 3 ISL seasons. Mr. Srinivas Dempo will be banned from associating with any activity pertaining to ISL matches, including entering stadium for 2 ISL seasons. FC Goa team shall be docked 15 points in the next ISL season. A sum of rupees 10 crore shall be paid by FC Goa to FSDL towards penalty or fine as well as costs, and a sum of rupees 1 crore shall be paid by FC Goa to Chennai FC towards costs. Bureau Report, Prudent. NET बरोबर अनु स्वताची एंट्रन्स टेस्ट घेवप काय ना काय म्हूण राज्यांनी सुप्रीम कोर्टाक विचारला. ते शिवाय 1 मायाक परीक्षा दिल्ल्यांक परत 24 जुलयाक चान्स दिवप काय ना ताचेरूय केंद्र सरकारानच जाप दिवची म्हूण कोर्टान सांगला. NETचेर सुप्रीम कोर्टान आर्ग्युमेंट शुक्राराय चलतले. गोंयान अनु NET सक्ती नाका वा जुलयान दुसऱ्या NETचो चान्स दिवचो म्हूण मागला. सुप्रीम कोर्टान ब्रेस्तारा NETचेर आर्ग्युमेंट जाले. केरळ आनी गुजरातान काय आर्ग्युमेंट घाले. NET बरोबर राज्यांनी स्वताची एंट्रन्स टेस्ट घेवपाक दिवची म्हूण राज्यां मागतात. ताचेर केंद्र सरकारान भूमिका स्पश्ट करची म्हूण सुप्रीम कोर्टान सॉलिसिटर जनरलाक सांगले. त्याच प्रमाण 1 मायाक परीक्षा दिल्ल्यांक परत 24 जुलैक परीक्षेक बसपाक दिवचे काय ना ताचेरूय केंद्र सरकारान जाप दिवची म्हूण सुप्रीम कोर्टान सांगला. ब्रेस्तारा गोंयाक आर्ग्युमेंट घालपाक मेळूंक ना. आर्ग्युमेंट शुक्राराय चालू उरतले. घडये गोंयाक शुक्रारा आर्ग्युमेंट घालपाक मेळूं येता. NETची दुसरी परीक्षा 24 जुलैक जातली. 2012त एक देश एक परीक्षा अशी भूमिका केंद्र सरकारान घेतिल्ली. मात ताका विरोध जाल्ल्यान ती फुडें धुकलपाची पाळी आयली. हे फावट केंद्र सरकारान NET देशभर लागू केल्ल्यान कांय राज्यांनी ऐन वेळार NET सक्ती केल्या म्हूण विरोध सुरू केला. कांय राज्यां पर्याय मागतात. गोंयान दोनूय आर्ग्युमेंट तयार दवरल्यात. केशीचेर आर्ग्युमेंट शुक्राराय चलतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. सरकारी खाती आनी तांचो कारभार सुदारपाचो ना. कसलोच ताळतंत्र ना. म्हापशांतले सगळे रस्ते फोडून घाल्यात. हॉट मिक्सिंग जाता थंय आसा 4 दिसां भितर रस्ते फोडले. प्रुडंटाचे टीम युवापंथीन म्हापशांत असल्या रस्त्यांक आर्गां ओपली. बरे नवे हॉटमिक्स केल्ले रस्ते फोडून घाल्यात म्हूण लोकांकूय तिडक. हे नगर विकास मंत्री फ्रांसिसाचे म्हापशा. तो थंयचो आमदार. म्युनिसिपालिटी BJPचीच आनी रस्त्यांची दशा पळयात. रस्ते कमी, फोंडकुलां चड. 2 वर्सां जाली सिवरेजीची लायन घालूंक म्हूण हे रस्ते फोडिल्ले. म्हापशेकार तशेच दीस काडटात. कांय कडेन आतां नवे हॉटमिक्स केल्ले रस्ते परत फोडून घाल्यात. पुलीस स्टेशनाकडचो रस्तोय असोच फोडला. टीम युवापंथीन त्या रस्त्याक आर्गां ओपली. युवापंथी ही कार्यावळ तुमकां शुक्रारा दनपारां 2 आनी सांजे 7 पळोवंक मेळटली. सद्याक तरी आयज आमी हांगासर श्रद्धांजली दिवपाक गेल्ली आसा ह्या रस्त्याचेर, कारण हो रस्तो जो हालींच बांदून परत ताका मारलेलो आसा म्हणूं शकता. कारण जे टारींग केले ते फोडून ताचेर आतां परत गटर घालता. परत एकदां टारींग करचें पडटलें हांगासर अशें दिसता. बट सद्याक आमी श्रद्धांजली दिवया हांगासर ह्या रस्त्या खातीर. माटी पुकारे तुझे देश पुकारे आजा रे अब आजा रे भूले हम राहे हमें राह दिखा दे आजा रे राह दिखा दे दुश्मन है बना रे नफरत की आधी बहती रे. टारिंग केलंय ते वेस्ट झालं. 2 लेअर आहे. हा पहिला लेअर, अजून दुसरा लेअर यायचा आहे. पहिला लेअर दुसरा लेअर त्याच्या आधीच ते करायचं होतं ना. पहिला लेअर आधी करायचं का नाही केलं मग. सरकारी कारभाराक कसलोच ताळतंत्र ना म्हूण लोकूय सरकाराच्या कारभाराक विटल्यात. टोटल म्हापशान रोड सारको काबार जाला आनी हे म्हापशेच्या रोडा बद्दल कोणाकूच काय पडूंक नाहलो.
हांगा सेफ्टी कांयच ना पळय. उणको केदो व्हडलो उणको पडला हांगा 2 महिने जाता तो पळय चांगलो हॉटमिक्स केला जाय तिसऱ्या दिसा पासून उणके पडपाक सुरू जाला हय तिसऱ्या दिसा पासून. आनी आतां हें उदक भायर चला जवळ 2 महिने तेंचे कडेन इंजिनियर ना दिसना कडेन प्रॉपर पद्दतीन काम करून घेवपाक. आनी आयज म्हापश्यान जे चल्लेले आसा हे थंयसर हॉटमिक्स केले, आयज हॉटमिक्स केले फाल्यां फोडटा. आतां हे पयलीं तांकां अक्कल नासली, पद्दत ना, इंजिनियर ना, गोंयान इंजिनियर ना. रस्तो फोडटात, हॉटमिक्स करतात, परत फोडटात. कॉन्ट्राक्ट दितले आनी घेतल्यांची भर घालपाची कामां. म्हापशाच न्ही, सगळे गोंयान हेच. ना रस्त्याक वाली ना लोकांक. प्रुडंटा खातीर सचिन सुर्लकार, तुळशीदास च्यारी आनी तुकाराम मराठे. घेऊया एक विराम.